म्हापसागिरी हायवेचेर बुधवारा भिरांकूळ अपघात जालो। वेगान वचपी ऑल्टोन गाडयेचेर नियंत्रण सुटून माडाक धपको दिलो। थंयच्यान वचपी लोकांनी रोखडेच एकठांय जायत जखमी ड्रायव्हराक दार फोडून गाडयेंतल्यान भायर काडपाक आदार केलो। पूण गाडी चलोवपी जुआंव डिसोजाक मरण आयिल्ल्याचे दोतोरांनी सांगले। पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। येवकार सगळ्यांक सध्या आमी आसा गिरी हायवेचेर। आमकां सगळ्यांक खबर आसा की दिसा दीस एक्सिडंटाचें प्रमाण हे इतलें वाडिल्लें आसा, इतल्यो लोक फास्ट गाडयो चलयतात। तशेंच आयज हांगा गिरी हायवेचेर मेजर असो एक्सिडंट जाल्लो आसा। ऑल्टो 800 ही गाडी इतली फास्ट आशिल्ली, हांगा जो डिवायडराचेर गिरी हायवेचेर जो माड आसा त्या माडाक सुद्दां तेणी सकयल उडयल्लो आसा। इतलो मेजर एक्सिडंट जाल्लो आसा। जो गाडी चलयतालो तेका अजून हॉस्पिटलांत शिफ्ट केला। तेजी अजून परिस्थिती इतली गंभीर आसा की तेका मेजर अशी दुखापत जाल्ली आसा। फुडलें इन्वेस्टिगेशन आहा तें चालू आसा। तशेंच पुलीस हांगा पाविल्ले आसा। लोकांक एकूच विनंती आसा की जे गाडयो चलयतात तेंच्यांनी मातश्यो वेगान गाडयो न चलोवच्यो, बिकॉज एक्सिडंट आयज इतले वाडिल्ले आसा की सदांच एक ना एक केस आमकां एक्सिडंटाची पळोवपाक मेळटा। सो लोकांक एकूच मागणी आसा की जे गाडयो चलयतात आनी जे येरादारी करतात तेंच्यांनी नियंत्रणाचेर दवरून गाडयो चलोवच्यो। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, मनीषा जाधव आनी सानिका नागवेकार।